आदल्यो मंत्री आनी आमदार जेनिफर मोन्सेरात आयतारा संवसाराक अंतरली। मोन्सेरात हांकां दीर्घ दुयेसा उपरांत मरण आयलें। 56 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो। सोमारा 3:30 वरांचेर ताळगांवां चर्चीत प्रार्थना सभा जाली उपरांत सांजे सांतिनेज हांगासरल्या मोक्ष मसणभुंयेंत हिंदू पद्दतीन तांचे निमणे संस्कार जाले। त्या नादी ताळगांवां तांच्या घरा येवन फामील, समर्थक, आमदार तशेंच मंत्र्यांनी जेनिफर हांचें निमाणें दर्शन घेतलें। – 2026च्या फिफा विश्व करंड फुटबॉल सर्तींत स्पेन संवसारीक जैतिवंत जाले। फिफा विश्व करंड फुटबॉल खेळगडो अर्जेंटिनाचेर 1-0 गोलांनी जैत जोडले। बदली फेरान टोर्सान अतिरिक्त वेळार 106व्या मिनटाक जैतिवंत गोल केलो। देखून स्पेन दुसरे फावट जैतिवंत थारले। ही मॅच सोंपले उपरांत सगळ्यांत पयलीं दैनीक गोमंतकान फांतोडेर ही बातमी 4 वरांचेर छापून घराघरांनी ही बातमी पावयली। गोंय विकास पक्षाक व्हडली सुटका दिवपी निर्णय उच्च न्यायालयान दिला। पक्षाची नोंदणी रद्द करपा संबंधी 19 सप्टेंबराक दिल्ल्या वेंचणूक आयोगाच्या आदेशाचेर न्यायालयान इंटरीम स्टे केल्या। ह्या निर्णयाक लागून गोंय विकास पक्षाक येवपी राज्य वेंचणुकेत वांटो घेवपाक परत एक फावट वाट मेकळी जाल्या। न्यायालयाच्या ह्या निकालाक लागून राज्यांतल्या राजकीय मंडळां भितर खर अदमास सुरू जाल्यात आनी आतां सगळ्यांचे दोळे ह्या प्रकरणाचे फुडले सुनावणेचेर आसात। वास्को जावपी फामाद दामोदर भजनी सप्तकाची तयारी सोमारा सावन दामोदर देवळात पारंपारीक पद्दतीन विधिवत पुजा करून सुरवात केली। हे वेळार समितीचे अध्यक्ष भारत कोळगांवकर आनी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या हस्तुकी देवाच्या पांयाकडे पावती पुस्तक अर्पण केले। बिरेस्ताराक जामावलेच्या दामबाबाक नाल दवरतले हे खातीर बस 3 वरांचेर सुट्टली। तशेंच दर बुधवार दामोदर देवळात जावपी बसकेक सगळ्यांनी वांटेकार जावचे अशी माहिती समितीचे सचिव सुरेश नायकान दिली। अंदू वर्साच्या मॉन्सून हंगामात 1 जून ते 19 जुलै या काळात पडिल्ल्या पावसातलो 50% परस फक्त 8 दिसात पडिल्ले हवामान खात्यान जारी केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता। या दिसांनी सरासरी 61.79 इंच पावस पडटा, पूण आतां मेरेन 38.93 इंच पावसाची नोंद जाल्या। या काळात सगळ्यात चड 51.13 इंच पावस काणकोणा पडला। ताचे फाटोफाट धारबांदोड्या 49 इंच जाल्यार सांग्यार 48 इंच पावस पडलो। तेमवाडो मोर्जे दर्यादेग वाठारात CRZ विभागाचे नेम मोडिल्ल्यान 10 नागरिकांची वट्ट 23 बांदकामां मोडपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला। ही बांदकामां मोडपा खातीर संबंधीत सरकारी यंत्रणेत मोहीम सुरू केला। तशेंच थळाव्यां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला। सतत पावस पडिल्ल्यान मडगांवच्या सुरावले रेल्वे अंडरपास परत एक फावट उदकापना गेलो। अंडरपासात व्हड प्रमाणात उदक साचिल्ल्यान यो वच करपी गाडयो आनी चलत वचपी लोकांक असुविधा निर्माण जाल्या आनी अपघातांचो धोको निर्माण जाला। थळावो आमदार, रेल्वे अधिकारी आनी भौशीक बांदकाम खात्यान तपासणी करून लेगीत ह्या प्रश्नाचेर अजून कायमस्वरुपी उपाय मेळूंक ना। प्रशासनान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ठाणे सत्तरीतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या टॉयलेटच्या बांदकामाक वेळ्यो गेल्यात। बांदकामाचो हेर भाग कोसळपाच्या मार्गार आसा। हाका लागून विद्यार्थी, पालक तशेंच शाळेच्या प्रशासनात हुस्को निर्माण जाला। शाळेच्या इमारतीच्या हेर भागाची वायट स्थिती आसा। देखून हे विशीं संबंधीत प्रशासनान बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी जायत आसा। सांकवाळच्या एका बायल मनशेन आपल्या जुवेचेर आनी ताच्या बॉयफ्रेंडाचेर भांगर चोरयेचो गंभीर आरोप केला। आपणे सांबाळपा खातीर दिल्ले सुमार 2 लाख मोलाचे भांगर घाणाक दवरून ताचेर रीण घेतले असोय दावो ताणें केलो। ह्या प्रकरणाची कागाळ वेर्णा पुलिसांनी नोंद केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। फोंड्या शिरोडेच्या वजनगार शिमेर वाठारात बेकायदेशीर रितीन न्हंयची रेंव काडटना फोंड्या पुलिसांनी 4 ट्रक जप्त करून
ताच्या ट्रक धन्याचेर गुन्यांव नोंद केला. मजगती फोंड्या पुलिसांनी या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू केल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दोन 2026च्या फिफा विश्व करंड फुटबॉल सर्तीन स्पेन संवसारीक जैतिवंत जाले. अर्जेंटिनाचेर 1-0 गोलांनी जैत जोडले. बदली खेळगडो फेरान टोरेसान अतिरिक्त वेळार 106व्या मिनटाक जैतिवंत गोल केलो. देखून स्पेन दुसरे फावट जैतिवंत थारले. ही मॅच सोंपल्या उपरांत सगळ्यांत पयलीं दैनीक गोमंतकान फांतोडेर ही बातमी 4 वरांचेर छापून हाडली आनी घराघरांनी ही बातमी पावयली. हावसिंग बोर्ड वाठारांत मेन रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या एका कॉम्प्लेक्साची सेप्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जावन घाण उदक उक्ताडार पातळ्ळा. जे सुवातीचेर सेप्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्या थंय लागींच केजी स्कूल आसा. घाण उदकाक लागून जळारां वाडल्यात. देखून वेगवेगळी दुयेंसां जावपाची भिरांत हावसिंग बोर्ड वसणुकेंत रावपी लोक उक्तायतात. केप्यां म्हालांतल्या कोपेलाबाद दियो वाठारांतल्या रस्त्याची सामकीच चाळण जाल्या. रस्त्याक फोंडकुलां वा फोंडकुलांनी रस्तो हेंच कळना. खास करून दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. पावसाच्या दिसांनी फोंडकुलांनी उदक तुंबून उरिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक उदकाचो अदमास येना. देखून अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. ताका लागून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे अशें थळावे मागतात. दिवचले वाळशी वाठारांतल्या श्री तळेश्वर देवस्थानाक तेंकून आशिल्ल्या सैमीक तळ्यांत एका मानग्याचो वावर आसा. मानगे तळ्यांत भोंवतना तशेंच केन्ना केन्ना तळ्याच्या धडेर विसव घेतना थळाव्या लोकांच्या नदरेक आयला. लोकांची जाग मेटगीच मानगे उदकांत वता. ह्या मानग्याची दहशत वाडत चल्ल्या. सान भुरगीं तळ्यांत देंवतात. तळ्या कुशीक भुरगीं खेळटात. तशेंच गांवांतलीं बायलां तळ्यांत कपडे लेगीत धुतात. मात मानग्याक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. संसदेच्या मॉन्सून अधिवेशनाच्या आदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें अधिवेशन खूब म्हत्वाचें आनी सरकार जायती नवे विधेयक हाडटले अशें सांगलें. सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकठांय येवन सभाघर सुटसुटीतपणान चलू उरचें अशें ताणें सांगलें. बरें आनी यशस्वी अधिवेशन जाल्यार देश मुखार वचपाक मजत जातली अशेंय ताचें म्हणणें. जम्मू काश्मीरातल्या राजौरी शहरात व्हड पावस आनी भूकंपाक लागून व्हड लुकसाण जाला. आतां मेरेन ह्या संकश्टांत 12 जाणांक मरण आयलां. दुबळे दोंगर, रानां कापप, हवामानांत बदल हे मुखेल कारण अशें जाणकार म्हणटात. लश्करी आनी NDRF पंगड सोडवणूक आनी आदाराचें काम करतात. दिल्लीतल्या जंतर मंतराचेर AISAच्या 3 विद्यार्थ्यांनी 23 दिसांचो हंगर स्ट्रायक सोंपयला. ते नीट प्रश्नाचेर निशेध करून विद्यार्थ्यांचो आवाज उबारताले. नामनेची कलाकार शबाना आझमी आनी प्रकाश राज हांच्या आव्हाना उपरांत विद्यार्थ्यांनी आपलो उपोशण सोंपयलें. तांणी आतां आपलो निशेध हेर तरांनी चालू दवरतले अशेंय सांगलां. नोयडा एक्सटेन्शनांतल्या लोकांक दर दिसा व्हडा प्रमाणांत येरादारीचो सामनो करचो पडटा. म्हारग फ्लॅट
आणि गाडयो विकत्यो घेतल्या उपरांत लेगीत ते कितलेशेच वरां रस्त्यार रावतात. लांब येरादारी जाम आशिल्ल्यान गाडयो खूब ल्हव हालतात. लोक आता एक प्रश्न विचारतात, ही येरादारी समस्या निमाणे केन्ना सोंपतली? रुद्रप्रयागात व्हड पावसाचो परिणाम दिसपट्ट्या जिणेचेर आनी 4 धाम यात्रेचेर जाला. भूकंपाक लागून बद्रीनाथ आनी केदारनाथ महामार्ग आडखून लांब येरादारीचो जाम जाल्लो. अलकनंदा आनी मंदाकिनी ह्यो न्हंयो खूब उंचेल्या पावंड्यार व्हांवतात. न्हंयाच्या लागसार रावपी लोकांक सादूर रावपाक प्रशासनान सल्लो दिला. तेहरानातल्या भारतीय नागरिकांक इराणाक गरजे भायर भोंवडी करची न्हय अशें सांगलां. इराणात आदींच आशिल्ल्या भारतीयांक शक्य जाल्यार भायर सरपाची वा खूब जतनाय घेवपाची सल्लो दिल्या. तशेंच सगळ्या भारतीयांक मिशनांत नोंदणी करची अशें एम्बसीन सांगलां. ताज्या म्हायती खातीर एम्बसीच्या अधिकृत अद्देळाचेर पाळो दिवचो अशेंय लोकांक सांगलां. इराणातल्या महत्वाच्या जाग्यांचेर हल्लो जाल्या उपरांत अमेरिका आनी इराण हांच्या मदलो संघर्श वाडला. संपा वेळार रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, पूल, हेर मुळाव्या साधन सुविधांचो धक्को बसला अशें खबरापत्रांनी कळयलें. ह्या हल्ल्याक लागून महत्वाच्या सेवांचो परिणाम जाला आनी दोनूय देशां मदीं तणाव वाडला. संघर्श चालू आसतना संवसार बारीकसाणीन परिस्थितीचेर नदर दवरता. अमेरिकेत सॅमसंग कंपनीन शेकड्यांनी नोकऱ्यांतल्यान काडपाक लोकांक सुरवात केल्या. तशेंच कंपनी आपल्या अमेरिकेचे मुखेल कार्यालय न्यू जर्सींतल्यान टॅक्सांत व्हरपाक लागल्या. वेगवेगळ्या खात्यांतल्या जायत्या कर्मचाऱ्यांचेर ह्या निर्णयाचो परिणाम जाला. ही चाल आपली कामाची पद्दत सुदारपा खातीर केल्या बदलाचो एक भाग अशें सॅमसंगाचें म्हणणें. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थांनी सलग 9 राती इराणाचेर हवाई हल्लो केला अशें अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडान सांगलें. ह्या हल्ल्याचो मुखेल हेत म्हणल्यार इराणाची होर्मुझ सामुद्रधुनी आडावपाची आनी तारवां लक्ष करपाची तांक उणी करप अशें आसा. संपाक लागून दोनूय देशां मदीं तणाव वाडला. संवसार बारीकसाणेन परिस्थितीचेर नदर दवरता. ममता बॅनर्जीच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या TMC गटाकडेन संबंदीत 3 बँक खातीं चलोवपाची तात्पुरती परवानगी कलकत्ता उच्च न्यायालयान न्हयकारल्या. ह्या खात्यांत 440 कोटी वयर आसात आनी अंमलबजावणी संचालनालयात फ्रीज केला. ही कृती आरोपीत आर्थीक प्रश्नाच्या चवकशेचो एक भाग आसा. न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक लागून सद्या खातीर खातीं फ्रीज केलात. राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू आपल्या 3 राष्ट्राच्या भेटीचो एक भाग म्हूण मालदोवाक पावल्यात. चिसिनाऊ आंतरराष्ट्रीय विमानतळार तिका मालदोवाचो उपप्रधानमंत्री मिहाई पोपसाई हाणें येवकार दिलो. भारतीय राष्ट्रपतीची ही पयलीच मालदोवाक भेट. भारत आनी तिनूय देशां मदले संबंद घटमूट करपाचो ह्या भोंवडेचो हेत आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय